निकालो ब्लैक निकालो, इधर रखो, कलम करो, नीचे वाला करो, क्या है वो? बाकी का सब दिखाओ क्या क्या है वो। ये सिगरेट है. निकालो बाहर हो. आता तेणे आमकां सांगला की हो तंबाखू ते पानाक यूज करता म्हणून. सो इन अदर वर्ड्स दीस इज यूज फॉर एडिबल पर्पज. आणि एडिबल पर्पज जे हा खावपाक गोंयान तंबाखू बॅन केल्ली ऑर्डर आसा. सो ताका लागून हो आतां आमी आमच्या ताब्यान घेतला. तशेंच हाजेर जी आसा ही वॉर्निंग जी आसा ती 85% आसपाक जाय आनी सारकी जी वॉर्निंग आसा पळय ती सारकी ना. ते हाका लागून हे प्रोडक्टूय अलावड ना. हे आतां आमी सगळे काडून घेतले जे अलावड ना ते कडल्यान. एफडी ऑफिशियल्सांनी हांगा म्हापसा मार्केटान एक रुटीन आमी रेड घातल्या टू चॅक फूड आयटम्स म्हणजे कोण कोण कशें विकता आनी वीथ लायसन्स वा विदावट लायसन्स. एक आमकां कंप्लेंट आसा एक मसाला आयटमाची लूज मसाला विकपाक बॅन आसा म्हणून आमी लास्ट 2 म्हयन्या पयलीं एक ड्रायव्ह केल्लो आनी सगळ्यांक बंद केल्लें. म्हणून ते एक फॉलोअप एक्शन आमी आज परत घेतली. तरी आमकां हांगा एक 4-5 मसाले वाले मेळ्ळा. तेंचे आमी परत आयज सॅम्पल्स काडला आनी मालूय सीज केलो. हांगा एक म्हाका एक फट्टान वालो मेळ्ळो. हो सगळे सावंतवाडीच्यान माल हाडटा. एक तर विदावट लायसन्स आनी दुसरे तेंचे कडेन डेट ऑफ पॅकींग जी मोस्ट इम्पॉर्टंट आहा ती खंयच्या एका आयटमार तांणी घालूं ना. म्हणून हांवें ताजो जवळ जवळ 20,000 रुपयांचो माल सीज केलो आनी जो आतां आमी ऑफिसान व्हरून एनालायज करतले आनी तेजेर जी कायद्यान कारवाई आहा ती करतले. आणि मसाले मसाले हांवें जवळ जवळ 7 जाणांचे आमी आयज सॅम्पल्स कलेक्ट केल्या. प्लस ते विदावट लायसन्सूय आहा तेंचे आमी आतां फुडें फॉलोअप एक्शन घेतली म्युन्सिपाल्टीच्या हेल्प घेवन.